म्हणल्यार जो AI कॅमेरा जो आसा ते प्रकरण हांवें फाटीं प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ब्रीफ केल्लें गव्हर्मेंटाक की AI कॅमेरा हे अख्ख्या गोंयांत खंयच उपयोग पडना. आतां ताणें तें सिरियस घेवना. तांकां दिसलें म्हणजे थोडे तांचें इम्प्रेशन आसतालें की हांव फातोर्डा आनी मडगांव हाजे बद्दल उलयता म्हणून. हांव मडगांव फातोर्डा उलयना. हांव तुमकां उदाहरण दिता. खंयी तुमी वचात ती येदी व्हडली सर्कल आसा. वील स्टार्ट फ्रॉम आर्लेम सर्कल. आर्लेम सर्कल येदें व्हडलें आसा की थंय सिग्नल मॅक्सिमम पुलीस स्टेशन टू पेंडीम, पुलीस स्टेशन टू पोंडा मॅक्सिमम 6 ते 7 गाडयो पास जाता, परत सिग्नल पडटा. अशें करून आमी मुद्दम थंय तुमकां हांव थंय व्हरपाक सोदतालो. SP हांव मेळपा आयलो. पूण हांवें कितें केलें की हें सगळें प्रकरण आसा जे व्हडलीं व्हडलीं सर्कलां, लेट अस गो टू म्हापसा. थंय येदें व्हडलें सर्कल आसा. थंयच्यान एक बस आनी फाटल्यान 2 गाडयो क्रॉस जायना. म्हजो प्रश्न ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन, ज्यो गाडयो सिग्नल रेड जावन मदीं उरता तांकां तालांव AI घालता, खरें ना फोट? सो लोकांक तुमी फोर्सिबली क्रायम क्रिएट करपाक फोर्स करता. क्रायम करा तुमी म्हणून आनी तुमकां घालता तालांव म्हणून. परत तालांव 5,000 10,000 घालून तुमी लोकांक बोल्साक बुराक घालता. सो म्हजो प्रश्न इतलो आसा की हांवें आतां मिनिस्टराक, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर, SP साउथ, DYSP साउथ, SP नॉर्थ, ट्रॅफिक हांकां हांवें म्हजें रिप्रेझेंटेशन दिलां. पर्सनली कोण म्हाका मेळूना. आतां म्हाका साउथ SP राजेंद्र बाब येता म्हणटालो की मिटिंगे भितर बिजी आसा, ताका फोन लागना. सो हांव इतलेंच करपाक सोदता शेवट की हांव हें रिप्रेझेंटेशन हे 4 जाणां दिलां. जर ऑन एन एवरेज हे ते सर्कलां मोठी आसा, तुमी ती जंक्शन डेव्हलप करपाक जागो आसून सुद्दां डेव्हलप करना. हांव तुमकां कितलीं उदाहरण दिवं शकता. आतां आमी राजी नुवें आमी थंय या, थंय तुमी पळयात की हे सायडीन राजीचो सगळो जागो डेव्हलप करूंक मेळटा. ऑपोजीट सायडीन शेत डेव्हलप करूंक मेळटा. सिग्नलां घाली तुमी व्हडली व्हडली. त्या सायडीन आनी एक ऑपोजीट सायडीन आनी एक शेत आसा, थंयच्यान तो रोड व्हडलो करूं शकता. पूण तुमी हें करना. हें म्हजें ग्रिव्हन्स आसा. तुमी हें करचें आनी तुमी जर हें करना मॅक्सिमम 15 days आय एम गोइंग टू गो टू कोर्ट की तुमी हें चालूच दवरलेलें आसा. आनी म्हाका म्हजो प्रश्न इतलो आसा, बेतलबाटी, बाणावले सिग्नलाची गरज कितें आसा? कितलें ट्रॅफिक आसता थंय? हार्डली ट्रॅफिक आसता. न्यू इयराक आसता, पूण न्यू इयराक कॅमेरा लावन कांय फायदो ना. सगळ्यांक तालांव पडटलें. सो लॉजिकूच ना. हें जें पळय गव्हर्मेंट कितें करता पळय त्या फाटल्यान लॉजीक ना. म्हजो एक सिंपल प्रश्न आसा गव्हर्मेंटाक, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक, तूं AI कॅमेरा कित्याक घालपाक सोदता? सादे कॅमेरा जे तुका फायन दिता तितलेंच काम करता तें कित्याक न्ही? 70% प्रायवेटाक, 30% गव्हर्मेंटाक. गव्हर्मेंटाक कितें फायदो आसा? चीफ मिनिस्टरान हाजेर उत्तर दिवचें. आनी हांव तें जर इन्स्पेक्शन करना, म्हाका ते प्रत्येक स्पॉटाचेर सगळें म्हाका सगळें जाय. हांवें आतां बरयलां पळय, अख्खें गोंय, फातोर्डा न्ही, अख्खें गोंय जाय म्हाका. पणजे जाय, म्हापसा जाय, वास्को जाय, मडगांव जाय, खंय बेतलबाटी सगळे स्पॉट जंय जंय पळय लागता थंय थंय पळय तुमी ते कॅमेरा घाल्यात. ते कॅमेरा म्हळ्यार म्हाका व्हरात, हांव तुमकां दाखोवन दिता. हांवें सगळी स्टडी केल्ली आसा डिटेल की खंय तो व्हडलें करूं मेळटा जंक्शन, खंय बारीक तुका सर्कल केल्यार हो प्रॉब्लम काबार जाता. तुमकां प्रॉब्लम काबार करपाचोच ना. लोकांक जर तुमी फक्त फायनूच घालपाक सोदता जाल्यार हाजे सारकी दुर्दैवाची सद्या कॅमेरा दवरता गव्हर्मेंट जाल्यार इट इज इनजस्टीस टू द पब्लीक. त्यानी कॉमन सेन्स. हांवें हें रिप्रेझेंटेशन दिलां. मोविनान, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान, डायरेक्टरान मात्र त्या बरोबर कॅमेरा बंद करूं जाय. कॅमेरा म्हणल्यार कितें? ऑन एन एवरेज आज गोंयांत लोक 25,000 ते 30,000 रुपया जोडटात. तातूंतले 5-10,000 रुपया चुकीन तुमी फोर्सिबली तांकां करपाक लायता क्रायम. फोर्सिबली. आज 99% लोकांक खबर ना. दॅट डजंट मीन दॅट दे आर इलिटरेट. लेन कट कशी जाता ती तांकां खबर ना. इट इज टेक्निकल पॉयंट. ते लक्षाकूच वचची ना कोणाच्या. तर ती लेन कट जाता म्हणून तूं तालांव पडटलो हें सामकें गॅरंटेड. तुमकां अशें दिसता की जे रोड्सच आमचे बॅड कंडिशनान आसा आनी सारके रोड इंजिनियरींग हॅज फेल्ड आनी तातूंत करून AI घातला म्हणून त्रास जाता? एक्झॅक्टली. आतां तुमकां तेंच परत आर्लेम जंक्शनाचेर वच. थंय सगळो रस्तो फुटिल्लो आसा. थंय सगळे प्रत्येक जाण आपली गाडी 0 करता स्पीड. तो फाटल्यान कोण येता, तो येलो क्रॉस कोण येता, ताका तालांव पडलो.
तो मुद्दाम करना, तो ऑलरेडी मदीं पावला. तुमकां म्हणपाचें आसा की ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट जावं गव्हर्मेंट हे मुद्दम पयशे काडपाक लागलो लोकांक पयशे त्रास करपाक काडपाक सामके लागला. गॅरंटेड पयशे करपाक लोकांक त्रास करता. ना जाल्यार ताणी आयच्या आज ताबडतोब कॅमेरा सगळे बंद करपाक जाय. गोंयचे कॅमेरा आय मीन AI कॅमेरा आसा ते सगळे बंद करपाक जाय. पळय कितें आसा, तुमकां लोकांक शिस्त शिकोवपाक जाय म्हणटा. अशे जंक्शनाचेर कॅमेरा घालून शिस्त शिकचे ना लोक. सादे कॅमेरा जर प्रत्येक कडेन घाले, आतां ते लॉयला हायस्कूल हांगा फाटल्यान थंय एक कॅमेरा घालप, कोण ते कितें करता ते सापडटले. तुमचे कॅमेरा आसा म्हणून कळटकीर ते काय हेल्मेट घालता, मुखार पावले की हेल्मेट काडटा, जाय तशी चलयता गाडी. आनी दुसरी गोश्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट, कोणेंय नोट करूं ना, ज्यो ओल्ड गाडयो आसा, जावं ती स्कूटर जावं ती गाडी कार व्हेकल ज्यो पेंटान बरयलेल्यो आसा तांकां केन्ना फायन पडचो ना. कित्याक तांकां तो एम्बलम ना जाचे वयल्यान AI कॅमेरा कॅच करतलो. हाजेर कितें म्हणणें आसा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराचें, मिनिमम 50% व्हेकल्स आर फ्लायींग ऑन द रोड. ओल्ड व्हेकल्स ज्यो पेंटान गाडयो पेंट करताले, याद असले पळया तुमी, ब्लॅक अँड व्हाईट पेंट करताले, त्या गाडयांक कसोच तणाव पडचो ना. नंबर प्लेट काढून भोंवता कोण, नंबर प्लेटीक टेप लावन भोंवता, कोण चेक करता. म्हणल्यार कोण सादे आसा तांकांच मरे हें, जे पळय निश्ठावंत आसा, जे सरळ मार्गान वता तांकांच मरे हें सगळें. हांवें घाल्ली कितें HSRP काय कितें घाल्लें तें नाटक केलें तें मदींच, ते सगळे कलर गेलो, उडून गेलो कलर.